तुमी कशें पळयताय त्या ओपोनंट? त्या प्रश्नाक उत्तर दिवपाक खातीर फोंड्यान हेजे पयलू त्यांनी प्रयत्न केलो मरत आयलो निवडून हो प्रश्न खरो मरत तुमी तुमकां स्वता करपाक ते म्हणतात की ते फक्त 250 मतांक पडल्या म्हणटात. तर ते आता नेक्स्ट इलेक्शन पळय कशें आसा न्ही लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणी छापून दवरले ना हे प्रत्येकान लक्षात घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही दोनदां न्ही 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेले तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप योग्य न्ही. तेवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतली पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळवकार दितले आनी पिळवकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आसा. त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा. तांकां वाट पळोवं न्ही. आमी वाट पळयतात 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक. म्हणजे आता सरकारान सपोर्ट केलं म्हणजे सरकारचं अलायन्स म्हणून पार्टनर तरी आसतना ते तुमचे ज्या वेळाचेर सरकारान रावन अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतले जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचें आनी स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आहा. कारण भारतीय जनता पक्ष आनी मागीर पक्ष सृश्टीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची हेजी दखल घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. कारण इट इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट. ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात. पण आमी असले गोश्टी केल्ले आसा. आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस. दॅट्स ऑल. तुमकां अलायन्स जाय काय नाका? म्हाका कांय त्यो हांव करपाक सांगपाक शकना. इट इज आमचे पक्ष सृश्टी जी आसा दे आर गोइंग टू टेक. आनी तुमी सर मागीर मडकय बी अशें वचपाचे? राजा हांव तुका आजूच सांगता म्हजी पॉलिटिकल जर्नी तुका एखादी खबर आसतली. आसा मरे खबर आहा.